विसा उपरांत तुमकां येवकार. वास्को झी सारेगमपा लिटल चॅम्प्स सर्ती खातीर परीक्षण जालें. ह्या वेळार 6 भुरग्यांनी उमेदीन वांटो घेतिल्लो. हातूंत परीक्षक म्हूण अजय नायक, अक्षय नायक आनी यतीन तळावलीकर हेवूय हजर आसले. आरडीएक्स खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा. इतनी थी बस खबर कि मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए. दुनिया सजे तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू धूप है. आमी तिगांनी हांकां जे भुरगे आसा टॅलंट जे सर्च करपाचें आसा गोंयांत आनी ZTV जी आसा ताणें हो प्रिलिमिनरी रावंड हांगा दवरिल्लो आसा आनी आमी हांगा वास्को आसा आमी हांगा माउंट लिट्रा जी स्कूल हांगा आमी हो रावंड घेता आनी वेरी गूड रिस्पॉन्स हांगा मेळटा. जवळ जवळ 200हून अदीक भुरगे हांगा पार्टिसिपेट जाल्ले आसा आनी एक मजा येता, एक वेगळे तरेन तांकां वेगळे टॅलंट आमकां पळोवपाक मेळटा गोंयांत आनी खरेंच खूब पोटेन्शियल आसा ह्या भुरग्यां भितर. म्हणजे सादारण हो रावंड 14 वर्सां सकयल्लो आसा, 14 वर्सां 5 ते 14. म्हाका दिसता की अजून मेरेन झी मराठीचे जे आसा सारेगमप हातूंतय आमचे गोंयचे भुरगे पाविल्ले आसा आनी आतांय बीन ह्या लिटल चॅम्प्स ह्या प्रिलिमिनरी रावंडांतल्यान आमकां हे भुरगे गोंयचे भुरगे पावतले. First time the Saregama team has given us the opportunity to showcase the talent from Goa. It is the preliminary round which is cut the pass. Students will be selected from here and they will enter the audition in Mumbai. This is the first time it has been organized in Goa. It is a very huge platform given to the children of Goa in the age group of 5 to 14. We have found very good talent and the children are awesome. They know the song, they know the ragas. Initially we saw that few of them were singing the songs which are of recent, but we were really astonished to find children as in the age group of 5 they were singing old songs of Lata Mangeshkar and Asha Bhosle, and the full song without any hindrance. It is really a blessing in disguise that we got this platform.